पहिली म्हणजे हांव आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच आरोग्यमंत्री श्री विश्वजित राणे यांचे अभिनंदन करता की त्यांच्यानी जो गोवा मेडिकल कॉलेज जो MBBS जो बॉन्ड विषय जो असा त्यांचे बेगीच्या बेगीन सोल्युशन काडटले म्हणून सांगिल्ले आसा। तसेच जो ऍडमिशन प्रोसेस असा खंयच्याच भुरग्याक काही कसलोच त्रास जावचो ना हे त्यांच्यानी आमकां अश्युरन्स दिल्ले आसा। हे हांव तांकां पर्सेंटेज ऑफ बोर्ड तर्फे आनी स्टुडंट्स तर्फे हांव त्यांचे अभिनंदन करता। जे काँग्रेसचे आणि काही संघटनेचे हाली त्या विषयाचेर म्हाका दिसता तो विषय त्यांच्यानी पॉलिटिसाइज करपाचो प्रयत्न केला। म्हाका दिसता त्यांच्यानी वो विषय जो असा पॉलिटिसाइज न करता या शिक्षणाच्या हेतून विद्यार्थ्यांच्या हेतून त्यांच्यानी पॉलिटिक्स राजकारण हाडप ना हे हांव तांकां सांगूंक सोदतां। हांव विरोधकांक म्हणजे काँग्रेस ज्या तरेचे वक्तव्य करतात त्या वक्तव्याचे आमी हांगा निषेध करतात। त्यांचे कडेन आमी तांकां सांगपाक सोदता की गोंयच्या जनतेक त्यांच्यानी दिशाभूल करचे न्ही। हो जो निर्णय आसा जो सेक्युरिटी बॉन्डाचो विषय जो आसा त्याचेर त्यांच्यानी आज आमी पळयलें जाल्यार पूर्ण गोंयच्या जनतेक खंय तरी दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। काल जो प्रेस ब्रीफिंग दोतोरान केल्लो माननीय मुख्यमंत्र्यान केला तितून आमकां क्लियर कळटा की ऍडमिशनाच्या टायमार खंयच्याच विद्यार्थ्याक मेडिकल स्टुडंटांक पैसे किंवा तो बॉन्ड भरपाची गरज ना। आणि ह्या जो डिसिजन जो आसा जे सोल्युशन आमकां जे दोतोरान सांगला की बँक गॅरंटी ना दवरता खंय तरी चॅकाच्या माध्यमांतल्यान ती सेक्युरिटीचो विषय जो आसा ह्या भुरग्यां खातीर आणि हितूंतल्यान जी जनता जे लोकांक ह्या अशें आसता की जो एकदा दोतोर पास आउट जालो की ताणें आपली थोडी वर्सां प्रॅक्टिस जी आसा ती गव्हर्नमेंटाक दिवची आसता ती खंय तरी तेंच्यांनी दिवपाक जाय म्हणून हो बॉन्ड सुद्धा अत्यंत गरजेचो आसा। म्हणून परत एकदा आमी सरकाराचे अभिनंदन करता। ते जाल्यार आउट ऑफ स्टेटीचे असता पळय स्टुडंट त्यांचे वाडोवचे आसले तेणी आउट ऑफ स्टेट जे असता भायले चिंतले कशें आसा आतां हो जर विषय आसा आमचे सुद्धा गोंयकार भुरगे खुबशे जाण भायर शिकता। जर आमी ह्या विशयाचेर जर खोल वचत की आउट ऑफ भायर शिकता तांचे वाडोवचे जाल्यार दिस डिसिजन इज बाय इंडियन मेडिकल काउन्सिल। सो खंय तरी तो भायलो सुद्धा भुरगो हांगा शिकता तो सुद्धा हांगा तितलो प्रॅक्टिस करून आपलो टायम दितलोच। सो हेचेर ऑल्टरेट ना करता सगळ्यांक तो सेम दवरचो। ऑपोजिशन ज्या तरेन उलयता तेंच्या हितून खंयच अर्थ ना। ज्या तरेन केंद्रान त्यांचो दारूण पराभव जाला हेचो हादरो म्हाका दिसता गिरीशाक आजून लागला। तो खंय तरी पिशापणा उलयत सुटला हेचेर चड कॉन्सन्ट्रेट ना करता आणि मेडिकल जो विषय आसा हेचेर पॉलिटिसाइज ना करता तेंचे कडेन आमी विनंती करता की सरकाराच्या निर्णयाचो तेंच्यांनी स्वागत करता।